आज आतांच हांवें इंडियन आर्टिजन बाजाराचें उद्घाटन केल्लें आसा. म्हणजे देशभरांतले सगळ्या प्रकारचे आर्टिस्ट गोंयांत येवन जे आसा अशा प्रकारचो बाजार घालता आनी तातूंतल्यान सेल जाता. दिसा गोंय हें एक पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान संपूर्ण देशभरांतले जे लोक हांगा गोंयांत येता आनी गोंयांत येता आसतना एक 2-4 दीस जे आसा ते वेगवेगळ्या कडेन फिरप बाकी सगळें चालू आसता आनी तातूंत एक दीस किंवा 2 दीस आसा न्ही बाजार करप असो प्रकारचो छंद तांचोय आसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या लोकांची रिक्वायरमेंट गरज पळोवन जे आसा न्ही अशा तरेचे बाजार जे आसा न्ही की पणजे सारके म्हापशा सारक्या मडगांव सारक्या ठिकाणी घातले वता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान वक्ता जे आसा तांणी हे सगळें घालून जे दर वर्साक म्हाकाय ते आपयतात. त्यामुळे एक लोकांची गरज वळखून जे आसा न्ही करतात. त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक बरो उपक्रम तांणी आपल्या ह्या सप्तकान म्हणजे बाबी म्हाका आवर्जून म्हाका सांगता ह्या सगळ्या गजाली खातीर. म्हाका दिसता की ह्या हातूंतल्यान तांचे म्हणजे सगळ्या गोंय भरच्या सगळ्या जे पर्यटक आसात गोंयचे जे अशा तरेचे म्हणजे खरेदी करपाची इच्छा आशिल्ले लोक आसात तांकां हांव ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा हांव एक आव्हान करता सगळ्या लोकांनी येवचें आनी देशभरांत जे आर्टिस्ट आसा की तांकां एक आमगे शाबासकी दिवची. तांकां जर बरी खरेदी जाल्यार आसा जर जायची ते मोटिवेट जावपाक येता आनी ते मोटिवेट जावचे आनी तांचें तें वोकल फॉर लोकल लोकल फॉर वोकल हो कन्सेप्ट आसा न्ही जे मुळतः जे आसा जे मेड इन इंडिया की भारतामध्ये अशा प्रकारचे कलाकार जे आपल्या आपल्या वस्तू तयार करतात तांकां प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता परत एकदां संपूर्ण गोंयच्या भावांक हांव विनंती करता तुमी मडगांव येवचें खरेदी करची आणि ह्या आमच्या कलाकारांची आसा तांणी शाबासकी दिवची. एक खुशालकायेची गजाल की आमच्या ह्या मडगांवांत रवींद्र भवनाच्या वाठारांत हो बाजार आयज उक्त जाला. हो 5 तारीख ते 16 तारीख पासून आसतलो आनी आमी आतां पयलीं ते भाशेन जायत्यो लेडीज बॅग्स आसा मागीर गार्मेंट्स आसा मागीर तुका ब्रासाचे वस्त आसा आनी तांचे खादीचेय वस्त आसा. आनी हांव आमच्या गोंयकारां लागीं मागता जशें नरेंद्र मोदीन म्हटलां इंडियन प्रोडक्ट्स घेवपाक जाय. ही एक आमकां बरी संदी आसा. आमी आमचे इंडियन प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हे आमचे मुखार व्हरचे आनी जितल्या लोकांनी जाता तितले येवन ह्या बाजाराक सपोर्ट करचो आनी तांकां गिराक घालचें. कारण अशें गिराक तांकां जालें जाल्यार तेवूय मोटिवेट जातले आनी आनीकूय जायते गोंयच्या वाठारांनी ते असलो बाजार करून गोंयकारांक जावं इंडियन्स जे ट्युरिस्ट येता फॉरेनर्स येता तांकां आनी गिफ्ट दिवपाच्यो जायत्यो वस्तू आसा हांगा. सो लोकां लागीं मागता तुमी गिफ्ट दिवपाक हे मेड इन चायनाच्यो वस्तू घेता त्यो बंद करच्यो आनी आमचे मेड इन जशें आमचे नरेंद्र मोदीचें सपन आसा तें तुमी पुराय करचें. मेड इन इंडियन वस्तू तुमी घेवच्यो आनी तुमच्या इश्टमित्रांक गिफ्ट दिवचे. 5 तारखेसून 16 तारखेक पसून हे प्रोग्राम हिंगा आसा जाल्यार लोकांनी गोंयच्या लोकांनी येवचे आनी हेंचे प्रोडक्ट घेवचे आनी प्रोडक्ट बरे हँडमेड प्रोडक्ट आसा जाल्यार ते घेवन लोकांनी जाय जाल्यार आपणाले युजाक करचे. प्रॉब्लम ना की बरे प्रोडक्ट आसा अशें आमकां पडोन येता पळयतकीच आनी यूज करपाचे अशे प्रोडक्ट आसा ते आनी कांयच ना म्हळ्यार आमचे एक हे आसा की लोकांक मरेन बरे क्वॉलिटीचे प्रोडक्ट पावचे अशे हे फंक्शना थ्रू आनी एकूच हितून भितर हे सगळे प्रोडक्ट अवेलेबल आसा. एकूच हेतू भितर हे सगळे प्रोडक्ट अवेलेबल आसा. हिंगा थिंगा वचपाची गरज ना. लोणचें जाल्यार लोणचें पासून अवेलेबल आसा आनी गोडशे गोड आयटम्स पासून अवेलेबल आसा. मुर्तीज अवेलेबल आसा जाय जाल्यार देवाची आनी चादर बेडशीट हे सगळे आयटम्स अवेलेबल आसा. हिंगा येतकीच लोकांक कळटलें की कितें कितें अवेलेबल आसा ते. लोकांनी हिंगा येवन हांकां सपोर्ट करचो असो हांव मागणी करता लोकांक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.